नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कोबू आणि फुलाची दर जास्त झाला। तुळशी विवाहाक अलंकार करचे वस्तू म्हारग आशिल्ल्यान ग्राहकाक दराची गरमसाण लागला। तुळशी विवाहाक 2 दिवस पहिलेत कारवार शहरात सागर, हावेरी, कारगल आणि इतर भागाच्यान फुलां कोबू घेवन येयले व्यापारी लोकांन जागो वाडयलात। 25 कोबाच्या वज्याक 600 रुपये आणि 10 कोबाच्या वज्याक 300-250 रुपयेन विक्री सुरू जाला। तशेंच गोंडा फुलां 50 रुपयेन वाव किंवा 70 ते 100 रुपयेन किलो दर आसा। पण कारवार तालुक्यांत केल्लो कोबू आजुनी शहरात विकूंक येयल्लो ना। ब्रेस्ताराक कमी आशिल्ली फुलांची दर शुक्रवार आनी शेनवाराक जास्त जावची शक्यता आसा। तेजेन काही नागरिकांन ब्रेस्ताराकच गोंडा फुलां आनी कोबू खरेदी केले। जोयडा आनी कारवार तालुक्यांत तुळशी विवाहाक जास्त कोबू अलंकारा लायतात। तेजेन दर कितले बी जाल्यार सार्वजनीक कोबू खरेदी करचे सोडनात। पण काही लोक फुडच्या दिवसाक दर कमी जावची भरोशाचेर आसात। सध्या जिल्ह्यात कोबा रेट ना म्हणून ट्राय खातीर आसा हळयाळ बी पूण सध्या एक फाल्यां बरं तुळशी लग्न जाल्ल्या कारवार भरपूर कोबा डिमांड आसा। आतांच दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टाच्यान भरपूर कोबो आयिल्लो आसा, सोरब, शिवमोगा ह्या सायडीच्यान। आमचे अजुनी लोकल जे कोबो उरतात ते अजून आयले ना, पण ते भायले जे कोबो आसात पळय दिसूय बी बरे उरतात आनी तांबडे उरतात, मरस कोबो म्हणटा ताका। तेजेन ताका भरपूर लोक हे करतात आनी कारवार एक फॅशन आसा की तुळशी परबे दिवस कोण हायेस्ट कोबू लायतलो, 50 लायता, कोण 100 लायता। हेजे लागून कारवार गोंयापेक्षा चड कोबू तुळशी लग्नाक खपता। पण ते आमगे लोकल जे रयत आसा तांकां ताजी बेनिफीट कळूंक जाय आशिल्ली। पण दुसरे खंयच्यान बी येतात ते बी आमगेले रयत त्यो बी तांकां बी येवन ह्या फाटी बरे डिमांड मेळटी आसा। आनी कोबा रेट सध्या पळयता जाल्यार एक कोबा फाटल्यान 30 रुपये रेट आसा। रेट इल्ले म्हारग दिसता, पण तुळशी लग्न जशें जशें जागे येतले कोबा रेट बी कमी जातली अशी दिसता। ग्रामीण भागात RWS आणि शहरात वॉटर सप्लाय बोर्डाच्यान पुरवठा करचे उदकाच्या माहिती खातीर ग्रामपंचायतीच्या PDOन नोंदणूक पुस्तक दवरूंक जाय म्हूण जिल्हा पंचायत CEO प्रियंका एम सांगले। अंकोला तालुक्याच्या हारवाड, औरसा आणि कारवार तालुक्याच्या चेंडिया ग्रामपंचायती भागात JJM योजनेत करत आशिल्ले काम पळोवंक स्वता काम चलच्या जाग्याचेर भेट दिवन घेवन घराघराक उत्तम गुणवत्तेची नळ पायप लायलात की ना, मीटर सारखे बसयलात की ना, तशेंच टँकाची गुणवत्ता पळयले आणि अधिकारी खंयच्यान माहिती घेयले।
काळी न्हंयत पोवूंक गेल्ल्या एक व्यक्तीक मानग्यान ओडून घटना दांडेली कुळगी रस्त्याच्या ईश्वर देवस्थाना लागीं ब्रेस्तारा घडली. ब्रेस्तार सकाळी काळी न्हंयत पोवूंक गेल्ले गुजरात मूलवासी सद्याक दांडेली रावचे पितांबरी दास किनारेचेर चप्पल आनी कपडे धुवन उदकांत उतरिले. ह्या वेळाचेर 2 मानग्यान तेमकां ओडून व्हयले. हे पळयले स्थानीक लोकांनी पोलिसाक आनी वन विभागाक माहिती दिले. तेमगेलो शोध कार्य सुरू केले. थोड्या वेळान मृतदेह पत्तो लागलो. पावसाळो सरले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आतां प्रवासी येवंक सुरू जालात. प्रवासी लोकांक आकर्शीत करूंक रेसॉर्ट होमस्टे हेमी जास्त एक्टिविटीज आशिल्ले पॅकेज कमी दरात दिवंक लागलात. जंगल सफारी, बोटिंग, ट्रॅकिंग, कयाकिंग, डॉल्फिन वॉच असे खूब इतले एक्टिविटीज आसात. सध्या कारवार देवबाग समुद्रात डॉल्फिन पळोवंक गेल्ल्या प्रवासी लोकांक 2 डॉल्फिन उदकांत उडी मान खेळत आशिल्ले दिसले आनी तो व्हिडिओ आतां व्हायरल जाला. अशें डॉल्फिन पळोवंक गेल्यार दिवसभर समुद्रात रावल्यार बी डॉल्फिन पळोवंक मेळनात. पण देवबाग किनारे लागींच 2 डॉल्फिन पळोवंक मेळिल्ले आश्चर्य. नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंव मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी जावन अधिकार घेयले प्रभुलिंग कवलीकट्टी यांनी सगळ्या सरकारी अधिकारीक सारखे कर्तव्य करा अशें ताकीद दिला. जिल्ह्यात येयल्या 3-4 दिवसां भितर जिल्हाधिकारीन सगळ्या विभागाच्या अधिकारीक परेड सुरू केला. कर्तव्यात दुर्लक्ष करच्या अधिकारी विरुद्ध क्रम घेयलात. बुधवाराक रामनगुळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट दिल्ले DC कवलीकट्टी हेमी आरोग्य केंद्रात कर्मचारी हजर ना आशिल्ल्यान तांच्या वैद्याधिकारीक शोकास नोटीस दिले. तालुका स्तराचे अधिकारी जावन तुमचे सकल काम करचे कर्मचारी सारक्या वेळाचेर कर्तव्याक हजर आसा की ना हे पळयनासतना तुम्ही दुर्लक्ष केलात. पुढचे 3 दिसां भितर जिल्हाधिकारी कचेरीत हजर जावन कारण दिवंक जाय, ना तर शिस्तक्रम घेतले अशें तेमी नोटीस दिला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.